आमची भुरगीं वयतात प्रायव्हेट स्कुलान इतके फीज पे करतात, त्याचे आउटकम कितें? त्यापेक्षा ते फीज करच्या पेक्षा आमी आमच्या गव्हर्मेंटाचें काम आसता तें कंट्रोल दवरपाचो, त्या टिचरांचो त्या लेवल वाडोवपाचो, त्या टिचरांक एवरी समज अल्टरनेट 6 मंथान अपग्रेड करपाचो. अपग्रेड करप म्हटल्यार म्हाका तेंच्या टिचरांच्या बद्दल कांयच डावट ना, पूण कितें आसा नवे सिस्टम्स येयल्या, नवे टॅक्नॉलॉजीज येयल्या, तांकां युजर फ्रेंडली जावपाक जाय म्हणून तांकां अपग्रेड करपाक जाय. ताच्याकूच एक एडवांटेज आमी जर आमचे गव्हर्मेंट येयले जाल्यार वील हॅव अ स्मार्ट कार्ड फॉर ऑल द स्टुडंट्स. स्मार्ट कार्ड म्हटल्यार बस फेअर कार्ड्स, लायक जेतून ट्रान्सपोर्ट तर सगळ्यांक फ्री आसा, बट तांकां आमी एक कार्ड सिस्टम दितले वेरेन दे ट्रॅवल एनी स्कूल. समज तांकां फाल्यां खंयच्याय प्रोजेक्टाक खंय भायर सुद्दां वचपाक जालें, दॅट कार्ड वील बी यूज फॉर अ ट्रान्सपोर्टेशन. ताच्या उपरांत जर आसा सगळ्यात मेजर खंयच्याय गव्हर्मेंटाच्यांनी इंटेन्शन्स पयलीं कळटा. आयज आमचो यूथ जो आसा बट स्कूल एजीचो भुरगो आसा खुबशे प्रायव्हेट कोर्सीस करपाक पावना बिकॉज तेजी फीज जी आसा पळय ती एका लेवलार आसता आनी तेचे पेरंट्सांचो इनकम जो आसा विच इज नॉट व्हेरी मच लेस. आतां कोणी एक एअर होस्टेसचो कोर्स करता जाल्यार ताका 4 लाख 5 लाख रुपया फी आसा आनी त्याचो बापूय जर खरोच एक सादारणसो नुस्तेमार आसत, जो फिशरमॅन आसत किंवा फार्मर आसत, तो 4 लाख 5 लाख खंयच्यान हाडटलो? लास्ट शेवट पर्यंत अशी सिच्युएशन येता की ताका आवयच्यो वस्तू दवरच्यो पडटा, बापायचो जागो विकचो पडटा आनी तो कोर्स करून त्याच्या फुडें तेचे फ्युचर घडयतलो आनी त्या भुरग्याक सुद्दां नाका आपल्या आवय बापायच्यो वस्तू दवरून ते शिकलेले नाका. सो गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन हें थंय क्लियर कळटा. सो गोवा तृणमूल काँग्रेसान इलेक्शनाक देंवच्या पयलीं 3 म्हयने पयलीं आमी युवा शक्ती स्कीम म्हणून कार्ड काडलेलें आसा. हेचो सगळ्यांत पयलीं जो 18 to 45 एज ग्रुपात जे स्ट्रगलिंग एज आसता भुरग्यांचे, जे एज्युकेशन शिकपाचें एज आसता किंवा बरे प्रायव्हेट कोर्सीस करपाची एज आसता, ह्याच्या खातीर तुमकां 20 लाख पर्यंत लोन दितले. हे 20 लाख लोन एट द रेट ऑफ 4% वील बी चार्ज. आनी तुम्ही अंडरस्टँड करा जे आपले ड्रीम्स असता पळय ते तुम्ही अचीव करू शकतले. खुबशे पेरंट्सांक इवन म्हाका सुद्दां खंय तरी कसलो कोर्स करपाक जाल्यार 5 लाख 6 लाख हे कित्याक जाय? आमी नॉर्मल आयच्या डेटीन फक्त कितें कॉमर्स ग्रॅज्युएट, सायन्स ग्रॅज्युएट आनी तुजो बजेट ना जाल्यार आर्ट्स ग्रॅज्युएट. सो हे गोष्टी जे आसा पळय तो गरीबातलो गरीब सुद्दां सायन्स ग्रॅज्युएट जावपाक शकतलो, गरीबातलो गरीब सुद्दां डॉक्टर जावपाक शकतलो. कित्याक त्याच्या कडेन स्वताचे कार्ड हातीन आसतले, त्याच्या कडेन स्वताचे लायफ क्रिएट करपाचे कार्ड हातीन आसतले. सो हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागतां, सी खंयच्याय पार्टीचे तुम्ही सगळ्यांक ट्राय केले, काँग्रेसाकूय ट्राय केले, बीजेपीकूय ट्राय केले, हेंच्यांनी फक्त गोंयकारांचो उद्ध्वस्त केलो. आतां एक खंय तरी खंय नवी दिशा, आमची नवी सकाळ आमी तुमच्या फुडें हाडूंक सोदता. येता त्या 14 फेब्रुवारीक हांव आख्ख्या गोंयकारा कडेन आनी स्पेशली तरणाट्या कडेन मागतां, बिईंग अ यूथ लेट्स शेप दी गोवा इन द वे वी वॉन्ट. आमी आमचे गोंय आमकां जाय ते प्रमाणे निव करया. नायदर गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवया, कोणाच्या आश्वासनांक बळी पडया नाका. आमी आमचो फ्युचर स्वताचो फ्युचर म्हणल्यार आख्ख्या गोंयचो फ्युचर आमी स्वता घडोवया. सो ह्या 14 फेब्रुवारीक डेफिनेटली तुमी गोवा तृणमूल काँग्रेसाक भरघोस मतांनी निवडून दियात. आनी हें जें कितें हाडलां हें आमी बेश्टें हाडूंक ना. आमचो खरंच मनानसून हें आसा की आमी गोंय फुडें व्हरपाक सोदता. थँक्यू. कितें क्वेश्चन आसल्यार विचारा. Any questions?